दिव्यवाणी 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 दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षका विनोद गंगोळे सो प्रणाम. मोगाच्यानं आज सेवे वावराविषयी एक विशेष कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. वय आयच्या ह्या कार्यक्रमाची विशेषता कितें हें आमी जाणा जायचे. तर आज आमच्या स्टुडियोंत हांगासर हाजीर आसात एक याजक. ते आमचे कोंकणी भाव. आमच्याच परिसरांत जल्मातले, पूण पयशिल्ल्या राजस्थानांत रेवेस्थानांत थंयसर ते सोम्याची सुवार्ता प्रगट करनासात. आनी ते जावन आसात आमच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक बाप सिरिल डिसोजा. तर आज ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक मानादीक बाप सिरिल डिसोजाक सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व वीक्षकांच्या नांवी हांव मोगाचो येवकार आशेता. मोगाच्या बाबान तुमकां सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमात मोगाचो स्वागत. थँक्यू सर. फादर, हांवें येदोळ सांगलें हें कार्यक्रम एक विशेष सेवे वावरा विशीं आमी मांडोवन हाडला. हे विशेष सेवे वावराच्या ह्या कार्यक्रमांत तुमचो एक मोठो पात्र आसा. तें कितें म्हूण हांवें उगडापणाक हाडच्या पयलें तुमच्या विशयांत ह्या तुमच्या सेवे वावरा विशयांत आनी तशेंच तुमच्या याजकी बेसा विशयांत एक मोठवी झळक आमच्या वीक्षकाक दिवंक हांव आशेतां. ताचे वरवीं पयलें हांव हें थोडंसं कळीत केलें, तुमी पयशिल्ल्या राजस्थानांत जयपूर दियोसेसींत तुमचो वावर दिवन आसा. प्रस्तुत त्या दियोसेसींत पयशिल्ल्या त्या रेवाड जाग्यार कसो रावतो वावर तुमचो आनी कशें थंयसर तुमचे आपोस्तलांत चलता ह्या विशयांत आमच्या वीक्षकां सगळीं वांटून घेवया. येस सर, हे आमचे सर सडावत आमी इस्कालांत आसा. एज्युकेशन लायन आसता आमचे. मागीर एक डिएडिक्शन सेंटर आतां ओपन केलें 2013 इसवेंत. मागीर दुसरें ल्हान ल्हान डिस्पेन्सरी आस्पत्री सोशल वर्क हे पुरो आसा. आनी सडावत म्हजें काम ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी हांव सडावत इस्कालांत आसलो. आमचे इस्काल आनी इगर्ज्यो सांगात आसतात. एक सपरेट फिरगज म्हूण ना आमकां. खंय फिरगज आसा की ते इस्काल आसता. तशें जाल्यार इस्कालांत मॅनेजर जावन आनी फिरगेचेंत पाद्री जावन तशें आमी वावर करनासता. मागीर हांवें डिएडिक्शन सेंटर म्हणून एक आतां 2013 इसवीन आमी एक ओपन केल्लें आसा. तातूंत हांवें 5 वर्सां काम केलें आनी म्हाका तातूंत पयलें इंट्रस्ट आहलें. तशें आयल्यान ते 5 वर्सां हांवें सुरू केल्लें तें सेंटर आमच्या जयपूर. मागीर तातूंत 5 वर्सां हांव काम करून मागीर 11 हांव म्हजें सॅबॅटिकल काडूचे पयलीं हांव कॅथेड्रलांत म्हाका अपॉयंट केलें विस्पान कॅथेड्रल पॅरिश प्रिस्ट आनी इस्कालांत मॅनेजर जावन आसलो. आनी 4 वर्सां काबार जातानाच मागीर म्हणजे 25 वर्सां आयलीं. हांवें सांगलें विस्पा कडेन म्हाका एक वर्स लीव जाय म्हूण, सॅबॅटिकल इयर. आमकां जाय जाल्यार खंय वचत भायर वचत. पूण हांवें इतलें एक्चुली म्हाका इल्लें इंट्रस्ट चड या ड्रग एडिक्ट्स, एल्कोहॉलिक्स तांतूंत इल्लें म्हाका इंट्रस्ट चड. म्हणल्यार हांवें कश्ट ते पळयल्यात, म्हज्या कुटुंबांत हांवें पळयल्यात, म्हज्या घरांत पळयल्यात हे सिकनस. तशें जाल्यार हांवें चिंतलें हातूंत इल्लें मुखार वचून ह्या लोकां खातीर इल्लें सेवा करया म्हूण हांवें दुसरे संस्थाक गेलो. कॅलकट्टा गेलो एक 3 म्हयने. मदर ट्रेजा ते वचून तांचे इल्ले प्रोग्राम सेट केले एक 3 म्हयन्याक. म्हाका म्हळ्यार प्रोग्रामा विशयान इल्लें कोत्तालें. ताचे उपरांत म्हाका मागीर हांव मँगलोर आयलो. फादर, तुमी आतां सांगलें ल्हान वयाची 25 वर्सां पयशिल्ल्या राजस्थानांत जयपुरांत तुमी तुमची सेवा थंयसर तुमी भेटयली. येस. आनी विविध जाग्यांनी म्हळ्यार एक डिस्पेन्सरींत, कॅथेड्रलांत एक मास्टर जावन, एक इस्कॉलाचो मॅनेजर जावन, सांगातच एक याजक जावन सर्वांच्या आत्मीक गरजांकी तुमी पावल्यात आनी संवसारीक गरजांकी तुमी पावल्यात. हेजाकी आमकां व्हरतो संतोश आनी अभिमान पावले. पूण हांवें चिंतचें, तुमी ह्या परिसरांत जल्माल्ले ते हांव उपरांत विचारता तुमचे लागीं. पूण पयशिल्ल्या राजस्थानांत ह्या जयपुरांत वचून सेवा दिवंक, थंय सेवा दिवंक तुमकां कशें प्रेरण आयलें? प्रेरण सर एक ल्हानशी स्टोरी आसा, एक काणी आसा. पयल्या सुवातेर हांव बोक्साणे मागता म्हजे कोंकणी तितले सोमानात. इतली सोबीत कोंकणी तुमी उलयतात. आमच्या लोकांक खरी कोंकणी अर्थ जाताले. एक 38 वर्सां जालीं हांव राजस्थाना वचून. तशें प्रॉब्लेम आसा व्हड न्ही, तुमी सुदारची मागीर कंटिन्यू जावं.
हे ताका एक स्टोरी आसा सर हांव वचूंक की एक्चुली म्हजें बेजीक एज्युकेशन म्हणटात आमी हांगा बेळ्ळा आमी जल्म म्हणलो बेळ्ळा हांव बेळ्ळा भुरग्याच्यान थंय म्हजें 7वी म्हणसर हांवें बर्तलोम्या इस्काल आसा आमचें सेंट बर्तलोम्या स्कूल तातूंत हांवें म्हजी 7वी जाली मागीर 8वी क्लासीक म्हाका आनी लागींच आनी एक इस्काल आसा निर्चाल थंय जालें ताचे उपरांत म्हज्या जिवनांत एक टोटल चेंज आयिल्लें बरें जालें म्हाका म्हणल्यार म्हज्या डॅडीन थंय आसलो जागो विकलो म्हणल्यार डॅडी सुडल्या तशेन काम करतालो मागीर आमी मात्र घरा माय आनी ल्हान ल्हान भुरगे आमकां कांय समज जायनासलें मागीर विकून आमी पुरो सुडल्या गेला थंय येताना म्हाका एकदम चेंज जाल्लें बरें जालें केरळाचे सिलेबस पुरो दुसरे आहले आनी कर्नाटकांत एक संस्कृत पुरो मेळून आनी सब्जेक्ट पुरो जावन उणी ल्हान आसतना हांव सांगतालो म्हाका पाद्रप जायची आशा आहली म्हाका वचपाचें सेमिनरी बसपाचें आनी आलतात भुरग्यांच्या सोडेलिटीन हांव आहलो तशें पुरो जावन मागीर सुडल्या येताना मागीर म्हजी ग्रेड उणी जाली एक्चुअली त्या वेळा म्हणसर 8वी म्हणसर म्हजी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड येताली आनी 9वी आनी 10वी फ्रेंड्स दुसरे वातावरण दुसरें आनी पुरा इस्कालाचें मास्टर दुसरें एकदम आमी एकदम सेक्लुडेड जाल्ले बरें जालें त्या इस्कालार मासलेक उदकाक तो घालना आदले कडेन उडयल्ले बरें जालें फ्रेंड्सांक मेळाचे म्हणल्यार तेंचे पुरो गावडा आसात बरे फ्रेंड्स मागीर पूण एकच फावटी म्हाका एक चेंज जाताना इल्लें हें जालें इल्लें काय इल्लें म्हजें परफॉर्मन्स इल्लें उणें जालें मागीर म्हाका 10थांत एक्चुअली 2nd ग्रेड मेळ्ळी हांवें चिंतलें ह्या ग्रेडान म्हाका पाद्र्याप जावंक वचूंक साथ देना म्हण चिंतलें हांवें तशें मागीर सुमार एक 2 वर्सां हांवें काम केलें एक्चुअली 10th जावन ओके इलेक्ट्रीक वेल्डिंग हाका वचून हांव शिकलो वेल्डिंग शिकलो मागीर ते वेळा म्हजी एक व्हडली भयण सिस्टर जावन आसा हांगा चॅरिटी मेळ्ळा ती सिस्टर तिणें म्हाका एक्चुअली सांगलें एक दीस कॅम्प आसा मँगलोर एक नंतूर हांगा एक कॅम्प आसा ओकेशन कॅम्प तूं वचून पळय म्हाका कॅम्प म्हळ्यार काय म्हण गुत्तना मँगलोर येवन गुत्तना म्हाका सिटीन आमी तितले पयशे हाडले न्ही मागीर जायत म्हण आयलो कॅम्पाक येवन ते वेळा कॅम्पांत एक्चुअली ते वेळा मँगलोर एक ट्रेंड आसलें खाली ते फर्स्ट डिविजन स्टुडंटां मात्र काणयताले ओकेशनां सुमार आहली त्या वेळा हांवें एक 30 वर्सांच्या पयलीं पयलें ठीक आसा ओकेशनां सुमार आहले भुरगे सुमार आहले त्या कॅम्पांत ते 100 भुरगे आहले आनी आमचो रिटायर्ड विस्पी AP त्या वेळा एडमिनिस्ट्रेटर जावन कॅम्पाचो ते संचालक जावन आसलो आनी ओके फर्स्ट ग्रेडाचे तांणी एक 10 भुरग्यांक मात्र काणय लागून आनी दुसरे आमी 2nd ग्रेडाचे आमकां आपयलें आमकां नांव म्हूण ना प्रिंसिपाल म्हणलें पयस डायस जो आसात तशें अजमेर आसा मागीर लखनौ उदयपूर तशें बरें डायस आसा तुमकां कोणाची जॉयन जावंक मिशनरी जावन जॉयन जावंक तुमकां खुशी आसल्यार तुमी आतां वयर गेला म्हणलें आमी 3 जाण आहले एकलो बासरूचो भुरगो आहलो आतां तो पाद्र्याप आनी एकलो मँगलोर जावलो फादर क्लेमेंट आमी तेगी पाद्री जाल्या आमी आतां वयर गेल्या म्हाका काय जाल्लें म्हणल्यार म्हाका अजमेर म्हणून खंय म्हणून गुर्तनासलें जाय की अजमेर म्हणून आयकला म्हणून हिस्ट्रीन पूण त्या वेळा म्हाका मुती कांय गुर्तनासलें अजमेर खंय आसा हांवें काश्मीर म्हणून चिंतलें काश्मीर म्हळ्यार म्हाका पयलें ते म्हळ्यार ते चिंतलें न्ही हांवें पळयलां तशें दिसना आयकलां थंड वातावरण आनी पुरा आयस पडटा ते पुरो आयकल्लें ऍपलां जातात हांवें ते चिंतून अजमेर म्हणून आतां वयर गेलो हांवें मागीर ओके ते दीस आयतार आमचे कॅम्प संपले मागीर आमकां आपयलें बुधवारा दीस तुमी एकलो पाद्र्याप विस्पाक येता हांगा जेप्पू येता राजस्थानांत एक पाद्र्याप येता ताका येवन मेळावपाक हांव गेलो मागीर आमचो केम्मांडूचो एक पाद्र्याप आसा म्हजो रेक्टर जावन आहलो फादर एडवर्ड ओलिवेरा ताचे कॅसेटान पुरो आसा आयकलां नांव आयकलां पूण तो आयलो बुधवारा मेळ्ळो आनी विचारलें आमचे कडेन सर्टिफिकेट पुरो तयार जोरा म्हणलें 15 दिसां उपरांत आमी वचूंक म्हणलें राजस्थानाक तशें वचून हांव अजमेर डायसीस जाली जयपूर नासली त्या वेळा खाली अजमेर मदर डायसीस अजमेराक हांव अजमेर डायसीसा जॉयन जालो मागीर येताना एक ल्हानशी स्टोरी आमी हांगा बसार गेल्ल्या मँगलोर तावन बॉम्बे म्हणसर बसार ते वचून ताच्या पाद्रेबाच्या भयणीगेर 2 दीस रावले आमी थंय आमकां टिकेट मेळूना मागीर थंय ट्रेन मागीर ट्रेनार बसून वाया अहमदाबाद आमकां अजमेर वचपाचें हांव चिंता कितें ह्या ऍपलाचे रूख दिसनात कांय आयस पडचे दिसना मागीर धैर्य ना पाद्रा वाड्यार विचारूंक म्हाका ट्रेन मुखार येता मागीर रात्री वचून विचारलें पाद्रा वाड्यार फादर कांय दिसना ऍपलाचे रेंव येता मागीर अहमदाबाद उतरल्या उपरांत रेंव येता राजस्थानांत मागीर हांवें तांकां विचारलें पाद्रा वाड्यार कितें कांय दिसना कांय 2 मिनी पडसो कांय दिसना ते जाल्यार एप्रील सिजन मे सिजन खंय देव पडटा जाल्यार वत कठीण वत ट्रेनर मागीर पाद्रा म्हणलें तुका आलें खंय म्हूण चिंतलें हांवें म्हणलें काश्मीर न्ही वयचें म्हणलें पाद्रा म्हणलें तेत्ता तुवें वाचून ना गे म्हण सांगलें अजमेर म्हणून आयकोन ना गे म्हण सांगलें पाद्रा तशें वचून अजमेर पळयलो ती एक स्टोरी म्हजी अजमेर वचून अजमेर वय एक फावटी गेल्लो मागीर हांवें वय कश्ट आहलें वय सुरू जेवण समज जायनासलें आमचें टोटली फूड हॅबिट्स पुरो चेंज थंय गेल्ल्या उपरांत आमकां सकाळीं आमचें काय आहलें पण पडलें इडली काय आमकां मेळना थंय आमी तांणी दिल्लें मस्त सुरू मस्त कश्ट आहलें एडजस्टमेंट वेदर एडजस्टमेंट आहलें वातावरणाचें मागीर आमच्या जेवणाचें जाल्यार एक फावटी हांव एक दृढ निश्चय काडून गेल्लो हांव रावलो मागीर आज एजाक जावन तुमच्या मुखार आसा. सो
तुमचे सांगात तुम्ही घेतले ते एक जण केल्यात होय ते एक जण ते की पाद्र्या तेगी जाल्या सर तेगी पाद्र्याक वस्तू कशी झाली कित्याक हांव सांगल्यार कास्ट मेर वेता म्हणजे तर आज मेर वचना सुम्याच्या शेतात आता इतल्या वर्सां तुम्ही काम करतात म्हणटाना निजय की आमकां वरतो संतोष आनी अभिमान फादर आता तुम्ही जल्मल्ल्यात ह्याच परिसरात तितल्या पयस वचून आता कितल्याशा वर्सां जावन ह्या जावनच 25 वर्सां जाली तुमची इतल्या वर्सां सुम्याचे सुवार्थ ते तुम्ही प्रसार करनासात हाका तुमकां एक प्रेरण सभा रितीर मेळ्ळा जावपाक पूण मूळ प्रेरण तुमचे कुटुंब तुमचे माय बाब सांगच्यान तो दुसरो खंयचे एक दुबाव वचना देखून ह्या तुमच्या कुटुंबा विशयांत तुमच्या मम्मी विशयांत डॅडी विशयांत तुमच्या भाव भयणी विशयांत एक धाकटी वळख होय सर आमी 8 जाणां भुरगीं आमी 5 जाण बाबा आमी आनी तेज्या भयणी तेज्या चेडवां हांव 7वो घरा म्हजे नंबर 7वे नंबर म्हज्या उपरांत आनी एकली भयण आसा आनी भाऊ आतां 4 जावन काजार जावन सेटल जाला सुडल्यात आसात पोरा व्हडली भयण एकले सिस्टर ताच्या उपरांत म्हजे आनी एकली भयण आनी धाकटे भयण तशें 8 जाणां भुरगीं आमी आनी आमी डॅडी म्हणचे घरा डॅडी सरून 22 वर्सां जालीं ओके हांव म्हजे व्हड जाल्ल्या दुसऱ्या वर्सांत डॅडी सरला ताच्या उपरांत माय सरून आतां सुमार 8 वर्सां जालीं उरले भाव आसात सोडल्या सेटल जाल्यात भाव आसात 4 जाण भाव आनी भयण एकले उपिनंगाडी आतां ती रिटायर जाल्या सिस्टर हांगा सडावत हांगा आसली कुंबळा बेळा कॉन्वेंटांत सुपिरियर जावन आसली एडमिनिस्ट्रेटर ताच्या उपरांत आतां रिटायर जावन उपिनंगाडी शिकयता ती इस्कालांत एक्चुली म्हज्या वोकेशनाक प्रेरण स्तोत्र म्हळ्यार तीच म्हजी व्हडली भयण तिने मागीर कुटामी वय आमचे एक देबरांतेचे कुटाम आमचे डॅडी बयस आसलो सुडले आसलो काम करन जाल्यार माय घरा मस्त स्ट्रिक्ट आहली मागण्याक आमी उठाले मारता म्हण न्ही पूण मागण्याक सकाळीं उठाचे बेळा इगर जाल्यार गिताली आमकां ओके तो उठोवन आमकां सकाळीं एकदम पयलें उठोवन तोंड इल्ली च्या पिवन सीदा इगर्जे वचाचे आमी ब्लॅक टी म्हणटात न्ही इगर्जे वचून मागीर पाटी मागीर इस्कालाचें खंयचें जाल्यार मागीर तशें एक सांजेर मागीर एक 7:30 वरां तेर सुरू जाल्यार 8:30 जाताली व्हडले व्हडले दिनांनी पुरा मागीर पुरा ते धुतोन आनी पुरो शिकून मागीर तर्स जावन तशें 1 घंटो तर्साक जातालो ताका आमी बसना जाल्यार मार पडताले आमकां मागीर तसले पळय मनगड्यांचे देवासांव मनगड्यांचे भक्तीपण निसायकी तर मार ओटल्यार ओटान तुमकां त्या रितीर एक भावार्थाक एक व्हड जालें म्हूण सच्चा तर कांयच दुबाव ना हय सर फादर आतां तुमी तुमच्या एज्युकेशनाच्या वेळार कांयपण गंमत गांवांत घडल्ली कांयपण तुमकां उडास आसा तुमच्या भुरग्यापणांत घडल्ली कांयपण घडिता गांवांत सर इस्कालाक येताना आमी इल्ले पोखरी आहले इस्कालांत हांव एक हांगा बेळा इस्कालांत आसची तितले तर 6वी-7वी म्हण सर व्हडले तोता बरी आंबे जाताले आमच्या कंपाउंडा भितर इस्कालाच्या कंपाउंडा भितर सिस्टरांचे कॉन्वेंट आनी आमकां एक सोरची संवय आहली आंबे सोरची म्हूण एक दीस 1-2 काडचे आंबे भायर भुरग्यांनी ते चोरचे रे भुरग्यांनी काडचे ओके एक दीस काडले काडून आमी दोगां फ्रेंड्स आसले आमी वचून एकलो रुकार सोडलो आनी आमी दोगां सकयल रावंक आनी सिस्टरांक कोणी येतात गे म्हूण पळोवंक तशें सट्टन ताणें कोणें आमचो एकलो आसलो तोटांनी पळोवंक तें ताणें पळयलें कोणा ताणें वचून सिस्टराक सांगलें सिस्टरांनी आमकां धरलें तेका कितें रुखाक बांदलें एका दोरयेन रुखाक बांदून घालून त्या रुखार तांबड्यो मुयो आसात न्ही उमले ते सुमार सोंपले अंधारांनी पुरो मागीर ते ताळें फोन ना कांय ना घराय फोन ना आमच्या घरा मोबायल पळोवंकूच येतना न्ही मागीर लँड कोणी ना मागीर कोणाक धाडलें कोण ना घरा लागीं ताणलें आमचे इथं ताणें एक अर्दे किलोमिटर 500 ते वचून घरा मायडे सांगलें एक आमकां उमले सापल्यार येवन न्ही पूण मायडे सांगलें आमकां उठले कश्ट घरा वचून आमच्या पेरंट्सांक सांगतना मागीर शिक्षा मागीर थंय घरा वचून मेळटा हांगा न्ही आंबे गेले मागीर घरा वचून मारय पडले ते कुठले सांगता म्हणल्यार आतां उडास येता चिंता ना आतां तितू सिस्टर थोडी पुरा आतांय मेळटा म्हाका इतल्या मोगान उलयतात म्हणल्यार ते रिमायंड करतात म्हाका उडास आसा की तुका रोका बांदलो खंडीत कित्याक सांगल्यार आमच्या ल्हानपणार घडिल्ले थोडे घडिता कितले जाल्यार आमी खंय गेल्यार कितले व्हड जाल्यार खंयच्या परिसराक गेल्यार आमकां आमच्या भुरगेपणाची घडिता ती आमकां विसरूंक जायना फादर आतां तुमी थंय राजस्थान पावल्यात ताचे उपरांत थंय तुमकां एक भाशा समस्या खंयचोपणी खंडीत सुरू जातात कित्याक आपण सांगल्यार हांगा आमी कोंकणी भाशेच्या मल्याळम भाशेच्या आनी कन्नडा भाशेच्या इंग्लीश भाशेच्या वातावरणांत आसले सडन थंय गेल्यार ती भौगोलीक परिस्थिती सपरेट ताचे उपरांत तांचे एक कल्चर म्हण आमी सांगता संस्कृती सपरेट तशें तुमकां थंयच्या भाशेक सेट जावंक कशें जालें गे तुमकां वेकी सर म्हाका भाशेन कांय कशें जावना सर चड म्हणल्यार आमकां हांगा बेजीक फावंडेशन आमकां एक्चुली कन्नडा म्हणची एक भाशा आसा कन्नडा आमची भास
सत्ता भाशेक एक मूळ भाशा म्हणून सांगता हांव. कित्याक म्हळ्यार कन्नडा कोणाक कोत्ता आसा की कन्नडा संस्कृत रुटेड आसा इल्ले. हिंदी शिकोवंक बारी सुलभ आमकां कन्नड प्लस कोंकणी कोत्ताली आमची मायभास कोंकणी. आमचें ग्रामर ऑलमोस्ट सेम जाता पूण 2 वर्सां आमकां ट्रेनींग आसता खाली भाशे खातीर मात्र इंग्लीश आनी हिंदी तितलेंच. आमकां हें शिकयतात ग्रामर शिकयतात बरें करून. पूण म्हाका हिंदी जावन दी इंग्लीश ऑफकोर्स आमकां शिकायचें पडटा. इंग्लीश फॉरेन लँग्वेज पूण हिंदीन म्हाका कांयच अशें जावना. एका वर्सांनी आमी हिंदी म्हळ्यार हांवें कंपेर करचें म्हणनी केरळाचे थोडे आमचे भुरगे आमचे आनी तमिळनाडूंत आनी आमचे तांकां मस्तूक आसा म्हळ्यार तांकां तांचे रूट घालले संस्कृत. पूण म्हाका कन्नडा कोत्ताल्यान आनी म्हाका पयले ते लँग्वेजाचें गिफ्ट आसा देवाचें गिफ्ट आसा आनी वेगळी शिकूंक सुलभ जाता म्हाका लँग्वेज. हांव पयले ते लँग्वेजान इल्ले हांगा आसतना शिकतना फॉरवर्ड आहलो तशें म्हाका शिकूंक कांय टायम लागून ना हिंदी स्पेशली. ताच्या उपरांत इंग्लीश ऑफकोर्स आमकां शिकायचें पडटालें. एक 2 वर्सां ट्रेनींग एक वर्स स्पिरिच्युअलिटी कोर्स ते मायनर चेडण्यान जाता ते व्हडली अडकल जावं ना भाशेन आमकां शिकोवंक पयले. म्हळ्यार तुमची हिंदी हांवें आयकल्या कित्याक म्हळ्यार 1-2 रेकॉर्डींग हांवें आयकल्यात बारी सोबीत आसा. तशेंच म्हण हांव तुमकां विचारलें तितले एक फ्लुएन्सी हे जे जाल्यार त्या भाशेंत ते एक वड आसा जे आनी शिकता पूण सांगलें एक चॅलेंज आसा. मागीर आनी आमी काम करनासा न्ही सर 25 years जाली म्हजी आतां. मागीर हर एका फावटी आमी इल्ले रितीरेन दिता प्रिचींग आनी बरें करता. तशें जाल्ल्यान आनी मिसाच्या वेळार आमकां करचें पडटा सर म्हाका इस्कालांत भुरग्यां कडेन उलयचें पडटा शिकयचें पडटा भुरग्यांक. तशें जाल्ल्यान हिंदी सुलभ जाता आमकां न्ही जायकी नोकता. सो हे तुमचे एक याद की जिविताच्या मिसावाची एक झळक तुमी आमकां दिली. मस्त खुशी जाली. आनी आतां मुखार आमी वेचें जाल्यार तुमी सांगलें एका वर्साची लीव तुमी काण गेली वय सॅबॅटिकल लीव तुमी काण गेले. आनी ती लीव काण गेल्या उपरांत म्हाका कळीत जाल्ल्या प्रकार तुमी कोलकाता पश्चात मदर तेरेसाच्या आश्रमाक थंयसर तुमी भेट दिली आनी सबार तेंप थंयसर तुमी वस्ती केली. ह्या तुमच्या रजेच्या वेळार थंय वसाचें म्हण सांगलें प्रेरण आनी तो निर्धार कसो तुमी काण गेलो. हांव एक्चुली सर मदर तेरेसाचे डेथ जातना ती सरतना हांव जयपूर आहलो एका इस्कालांत आहलो आनी म्हाका व्हडलें इंट्रस्ट आहलें वसाचें म्हणून तांकां. पूण आतां मस्त आयकलां तेच्या ती आयिल्ली मदर तेरेसा आमच्या जयपूर येवन आसली. तुमी तिका पळयला पयसतावन पळयलां लागीं तावडे पयसतावन ती आमी मिसार हाडल्या एक्चुली पाद्रे पावले ती एक फावटी येवन रावून आनी तांचे ते 2 सेंटर आसात जयपूर एक्चुली ते येवन आसली. मागीर भेट करूंक बिस्पाक आनी तशें इल्लें पळयल्लें पयस. आनी एक फावटी वसाचें म्हण तिचें तें मरण जाताना म्हाका तें वसाचें म्हण आहलें पूण म्हाका जावं ना वचूंक. हांव इस्कालांत आहलो त्या वेळार. मागीर ताच्या उपरांत हांवें चिंतलें एक फावटी जाल्यार वचून कलकत्ता पळयचें म्हाका कशें आसा मदर तेरेसाचें आश्रम कशें आसा. तशें हे फावटी सॅबॅटिकल कट्टान म्हणजे पयलें म्हळ्यार एक चिंता म्हळ्यार वसाचें एक फावटी कलकत्ता वसाचें म्हणून. हांव फ्री एक 9 महिने 10 महिने म्हाका बेसपान फ्री खंय जाल्यार अशेंच म्हाका. तशें मागीर एक 2 महिने हांवें थंय डायस जावन एका सेंटरांत काम केलें वचून इल्लें हेल्प केली. ताचे उपरांत हांवें टिकेट बूक करून हांव कलकत्ता गेलो मंथ ऑफ सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर 3 महिने हांव थंय आहलो. पळयलें वचून मदर तेरेसाचें म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका हांवें पयलें सांगलें बरें म्हाका आनी पयलें इंट्रस्ट खंयच्यान हे डी एडिक्शन सेंटर म्हणून आसा तांकां पयलें इंट्रस्टेड म्हळ्यार हांवें मस्त कश्ट पळयला तो लोकांक मोर्चे पळयला आमच्या कुटुंबांत हांवें आनी पिवन आनी पुरा आमचेच संबंदीक मोर्चे पळयले. तशें आनी पयलें इंट्रस्टेड म्हाका आयल्यान तूं काम करचें म्हणून कलकत्ता वचून वता तांचे सेंटर आसा ते पूण तांचे प्रोग्राम नासतले न्ही जाय की 30 days या 90 days प्रोग्राम आसता. हांवें वचून इल्लें सेट केलें इल्लें हेल्प केलें. मागीर ती रिक्वेस्ट करताली म्हाका रावूंक थंय हांवें चिंतलें मागीर हांगात रावल्यार म्हाका इल्लें आनी इल्लें पळयचें म्हणून. त्या वेळार म्हाका स्नेहालया विशयांत म्हज्या भयणीन सांगलें हांगा मँगलोरी आसा तुका येवन इल्लें पळयवेत आमचो जुजे आसा म्हणल्यार आमी जुजे म्हणटा ब्रदर जोस. स्नेहालयाच्या विशयाचा उपरांत येता तुमी थंय 3 महिने आसल्यात न्हय कित्याक म्हळ्यार मदर तेरेसा मेल्या उपरांत ती जीव आसतना जिवी शांतीपणान तिका आपयतल्या आनी तिच्या विशयांत बरें उलयतल्या. पूण थोड्यांक तिणें करचें ते तितलो एक वावर निस्वार्थ सेवा दोळ्याक तोपतले मतांतर करता भुरग्यांक विकता असलें पुरा नाका आसलें न्हय आसलें जाय तितलो एक उलटो प्रचार मिडियाचेर केला. पूण तुमी थंयसर 3 महिने आसल्यात त्या 3 महिन्यांत तुमी खंयच्या रितीर थंयसर ती सेवा जावची पळयल्या एक झळक आमच्या विक्षकांक सांगल्यार पावना सर. एक्चुली वचून आमी पळयचें पडटा मदर तेरेसाची तांची सिस्टरांची सेवा जाली म्हण ओके. आनी आतां पळय एक ल्हान एग्जाम्पल दिता उदाहरण दिता तांकां हर एक ते आतां कोलकाता म्हळ्यार ताचें बेजीक सेंटर तांकां कितलें मेळटा दान आनी धर्मानी करून तांकां कितलें मेळटा. एक स्पॉन्सर येता म्हणजे त्या जेवणाक बरें 5 स्टार हॉटेलाचें जेवण दितात पूण ह्या सिस्टरांनी जेवचे तांचें सादें जेवण मात ते जेवणान तांकां तांची एक बशी आसा ती गाण्यान येता एक स्टिलाची बशी ती गाण्यान येता तांची काले इल्लेशी चपाती
सिंपल सिंपल म्हणजे एक त्या कायलाचं डोनेशन जावन आयिल्लें या कोणें स्पॉन्सर केल्लें जेवण तेजें विनात बरें हायफाय जेवण एक तें दुसऱ्या हांवें तांचे पडलेलें सादी काय म्हणटात की सिंप्लिसिटी खंय येता न्ही तांकां एक ट्रंक आज म्हणून तांचे कडेन सुटकेस ना त्या सिस्टरा कडेन सुटकेस ना बॅग ना ट्रॉली बॅग ना कांय ना आमी जाल्यार हायफाय बॅगा काडून येता व्हरूंक फ्लायटार भारी उणेंचे एमर्जन्सी जाल्यार मात्र ट्रेनार लास्ट मुमेंट टिकेट काडटात ते मेळ्ळ्यार मेळटा नातल्यार जनरल बोगी म्हणटात न्ही पळय तातूंत तांची ट्रंक दवरतात दोनूच कपडां तातूंत ताच्या भितर आतां हांवें सुपार त्या तांतूं शिकतात ते शिकायचें पडटा मागीर सांगतात वय ते गाले करतात भुरग्यांक विकतात आनी गाले पयशे करतात तांच्या लायफांत तांचे कडेन आसचें म्हणल्यार तांकां एक दितात टिकेट हांगा जावन अहमदाबाद या हांगा जावन कलकत्ता वचचें एक टिकेट मेळटा आनी तांकां जेवणाक एक दिसाक 10 रुपया 15 रुपया आतां कितले गोतू ना म्हाका जाय की आतां पयशे चडल्यात तांचे खर्चाचें मात्र तांकां मेळटा तांकां बिल्ल मेळना तांकां म्हयन्याक हें मेळना तांचे लायफ म्हणल्यार इतलें सिंपल मागीर सांगच्यांक आमकां कितें सांगेत तो ती अशें करतात अशें करतात सांगचें आसात पूण निजाय तांचें लायफ म्हाका तें मस्त इन्स्पिरेशन मेळ्ळें सिस्टरा कडेन जावन हांव कंपेर करन पळयतना वय आमी तशें हायफाय आमचें ना जाल्यार आमी एक कंपेर करन पळयता तांचे वरवीं कितलेय चड पयशे विबाडटा आमी करसिता पूण तांचें लायफ एक टोटली डिफरंट टोटली डेडिकेटेड म्हणटात खाली तांचे सेवा खातीर मात्र ती आसात दुसरें त्या आसरो जावन दी एक भुरग्यांक पळोवचें जावन दी ल्हान भुरग्यांक एक आवय भशेन तांणी पळोवचें हे मानसीक रितीन इल्ले समानांतले तांकां जावन दी तांची सेवा जावन दी थोडे फावटी आमकां तोसून आपणूक इल्ले कांटाळो जाल्ले वरी जाता पेशंटा बरोबर पुरा देमताना सांगण्याची हे एक तर जाता पूण ती तांच्या सांगातात आसात 24 hours तांच्या सांगाता बरोवन तांची सेवा करणं आनी केदाळ तांकां रेस्ट मेळटा कितें परगाण येतात आमी पळोवना 3 म्हयन्यांत पूण आमचें सेंटर आसलें डी एड्युकेशन सेंटर ते तिगा 4 जाणां सिस्टर येताली हेल्प करताली आमकां तांकां म्हणल्यार क्लास शिबरां काणयो जायना तशें हेल्प करप रांदूंक ती आसात उस्तरूंक ती आसात पेशंटांची सगळी तीच करतात निजाय की मदर तेरेसाच्या सिस्टरांची ती सेवा वर्ती लोक कितेंय सांगूं ते कितें करतात ते सोम्यान बद्द आसा सोम्या खातीर तांणी तें करचें आतां तुमी 3 म्हयने ते आसतले आतां कांय म्हण एक काळजाक लागचें तसलें खंयचें एक घडीत तुमी तें पळयलें पूण आसा की या हांव तें डी एडिक्शन सेंटरांत इल्लें म्हाका हेल्प कर म्हणून आपयल्लें सर ते तांणी एक बॅच गाण्यांची म्हळ्यार 3 म्हयन्याक एक कोर्स आसता 90 days सायको स्पिरिच्युअल म्हणटात त्या खाण येताना वॉयलंट पेशंट येतात थोडे बरो ड्रग एडिक्ट्स स्पेशली ड्रग्स गाण्यांचे आसात अल्कोहॉलीक तितले वॉयलंट आसनात पूण ड्रग एडिक्ट्स मस्त वॉयलंट आसतात पूण वॉयलंट आसतना आमकां राग येता मस्त थोडे फावटी तांकां धरूंक जायना जाल्यार सांगलें बरें कशें आयकना तांकां थोड्यांक इल्लें फोर्स फिजिकल फोर्स यूज करचें पडटा धरचें पडटा बांदचें पडटा थोडे फावटी पूण ह्या सिस्टम येतना तांकां सांगचें सोडा तांकां पयलें म्हूण मागीर जालें कितले वॉयलंट जाले तांच्या मुखार ते पूण आमचे कडेन वॉयलंट जातात एक ते हांवें पळयलें तांचें धैर्य एक आसा तांचे मुखार ते देवण तेंची सतत म्हण सकतात पूण तांकां कांय करूंक सोडनात तांकां आपडूंक सोडनात तांकां जोर करूंक सोडनात एक ते हांवें तांचे विशेश पळयले सिस्टर ते म्हाका मस्त प्रभावीत जालें म्हाका मस्त इन्फ्लुएन्स जालें म्हाका तांतूं हांवें म्हळें थोडे फावटी कोणाकय राग येतात आनी सांगलें आयकना जाल्यार मागीर वॉयलंट जावन आनी फॅनां आसल्यार फॅनां मोडची आनी लायट पुणोवन ते पुरो करतात वॉयलंट जाल्ले पेशंट कितले केले रे तांणी म्हणजे दे आर नॉट ऑल रायट यू आर ऑल रायट दे आर नॉट ऑल रायट बट यू आर ऑल रायट ते सारकें ना आमी सारके आसात आमी तांकां सांबाळून रे जेवण तशें नो फिजिकल फोर्स ते एक मस्त शिकलो मस्त तांचे वरी सिस्टम सो तो 3 म्हयने तुमी ते करचिल्ले ते 3 म्हयने निजा की तुमकां एक व्हडलो अनुभव जालो आनी एक स्पिरिच्युअल अनुभवूय जालो म्हणून आध्यात्मीक अनुभव आतां न्हीज आतां खऱ्या विशयाक हांवें येवचें जाल्यार मदर तेरेसाच्या आश्रमांत हांव तुमी स्नेहालयाक येवन पावल्यात हांगा लिंक कितें गे म्हण सांगल्यार स्नेहालया संस्थो प्रारंभ केल्लो आमच्या सर्वांचो मोगाचो बाब आमचो ब्रदर जोसेफ क्रास्ता आनी हाचे विशयांत आमी नेक्स्ट आतां उलोवया ब्रदर जोसेफ क्रास्तान हो संस्थो आरंभ केलो पूण ह्या संस्थेक प्रेरण मदर तेरेसा पळया मदर तेरेसाच्या आश्रमांत तुमी डायरेक्ट मदर तेरेसाच्या प्रेरणान आरंभ केल्ल्या ह्या संस्थेक हांगासर येवन पावल्यात कशें फादर तुमकां थंयतून हांगा येवंक कनेक्शन जालें ह्यो लिंक म्हाका गुंतनातलो कळनातलो सर न्ही जाय की अशें लिंक आसा म्हण तुमी दा सांगचें म्हाका वय हाका इन्स्पिरेशन ब्रदर जोसेफाक इन्स्पिरेशन मदर तेरेसा वय पूण हांव थंय हांगा कशें आयिल्लो म्हळ्यार एक्चुली हांव हांगा सुल्ल्यात आसचें सो म्हजें हांवें सांगलें बरें म्हजें भयण व्हडली भयण सिस्टर जोस आमकां इल्लें पयस सैरो
आमी पयले कंडक्ट हांगा सेम आमी सितांगोळी आनी बेळा चड पयसना. ओके. लगे लगेच आनी आमचे फिरगज एक बेळा ल्हान आसतना तो म्हाका 3-4 वर्सां जुनियर इस्कालान बेळा इस्कालान. तेन्ना इल्ली वळख आहली, ताका वळख आहली, ताका आतांय वळख आसली म्हजी, पूण म्हाका तितली नासली. पूण हांगा येवंक ताच्या मोदे कितें जालां म्हाका कांय गुंतूना. जोसोफ आमी त्या दळा मागीर थंय 7वी जावन 8वी जावन सुटले गेले. तुम्ही मागीर नॉर्थाक गेले? हय न्ही नॉर्थाक न्ही, सुर्ल्या वचून सुर्ल्या जावन मागीर गेल्लो. ओके. ते तितल्या वर्सां भितर जोसफाचें जिवन काल जालां, कितें जालां तो खंय ताचें मस्त तें जाल्लें पूण म्हाका कांय गुंतूना. पूण हांव कलकत्ता वचून थंय जावन मागीर म्हाका भयणीन फोन केले. हांवें म्हळें हांव 3 म्हयन्याक येता म्हण गेल्लो, 3च म्हयने रावता म्हण गेल्लो. म्हाका सड थंय रावंक थंय ते रिक्वेस्ट करताली सिस्टरां, पूण म्हाका पाटी येजे एक वर्स म्हाका पाटी येजे सॅबॅटिकल जावं. ते दाडा भयणीन म्हणलें हांगा एक सेंटर आसा झुजाचें सेंटर म्हणलें म्हजे कडेन, स्नेहालय एक झुजाचें सेंटर अशेंत. हांव अशेंत पेशंटा भशेन उलयतालो, अशें आनी पेशंट काण येता, ड्रग एडिक्ट्स आसात आनी अल्कोहॉलिक्स आसात तशें म्हणटाना हांगा येताना एक ओपन करचें आसा, तूं एक फावटी हांगा येवन म्हणल्यार भयणीचें चिंता कोणा लागीं आसल्यार येयल्लें बरें. म्हजो एकलो त्या टायमार म्हजो एकलो नेव्यू सरलो हांगा, ताका 32 वर्सां जाल्लीं मात हें कांय रॅट फिवर येवन इलिज्वर तरणाटो हांगा हैदराबाद फार्मांत मॅनेजर जावन आहलो तो सरलो. ती व्हडली गजाल जावन आहली. ते दाडा म्हाका ताच्या मरणाक येवंक जावंक ना म्हाका, एक फावटी सरलो तो अस्पताल. ते दाडा हांवें चिंतलें म्हयन्याच्या मिसा गेल्यार वचून पावता न्ही म्हणून ते नोव्हेंबरांत. तशें हांव एक रिजन तें मागीर एक भयणीन सांगलें हांगा येवन तूं स्नेहालयान दिल्लें राव 3 म्हयने पळय कशें जाता. मागीर हांवें ब्रदर जोसफाचे फोन नंबर दिले, म्हजो नेवी ओकलंगा कुलशेकर आसा ताणें नंबर दिले. हांवें ब्रदराक फोन केले, ब्रदर वेलकम्ड मी, ताका मस्त खुशी आयली. तशें म्हणून हांव स्नेहालयाक पावलो. फादर निजय की तुम्ही स्नेहालयाक येवन पावल्ल्यान म्हाका तुमची वळख जाली. आज तुमच्या सांगात एक थोडे संगती वांटून घेवंक साध्य जालें. आतां फाटल्या लागीं 3 म्हयने जावन स्नेहालयाक तुमी तुमचो एक निस्वार्थ वावर एक सेवा दिवन आसात. ते निजय की स्नेहालयाच्या विशयांत आमच्यान कांय सांगूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार नीज सुवार्थ प्रसार करचें केंद्र तें जावन आसा. नीज सुवार्थ प्रसार करचें केंद्र कित्याक हांवें केदाळे सांगचें आसा सर्गराज खंय आसा पूण सिसांनी सोम्या लागीं विचारलें. ते जाळा जेजून सांगलें सर्गराज थंय ना, सर्गराज हांगा ना, सर्गराज तुमच्या मदेंच आसा, आमच्या मदेंच आसा. सो तशें हांवें सीदा सांगचें सर्गराज सोदूंक खंय वचचें नाका. तुमी आमच्या स्नेहालयाक गेल्यार नीज सर्गराज खाले म्हणून आमकां मेळटा. सो ब्रदर जोसेफ तो एक ग्रेट विजनरी म्हणच्यान कांय सुद्दां पावला. एक सादो बस ड्रायव्हर, एक रिक्षा ड्रायव्हर कसो एक चेंज जावन निर्गतिकांक सांडून गेल्ल्यांक धर्न हाडटा, मुक्कल हाडटा आनी तांकां एक बरें जिवीत दिवंक तो बेसाडटा. ह्या विशयांत आतां आमी इल्लेशें डिस्कस करया. कित्याक म्हळ्यार तुमी स्नेहालयाक हांगासर आयल्यात 3 म्हयने तुमचे एक सेवा दिवचे खातीर. त्या जाळा फस्ट स्नेहालयाक आयिल्ले त्या जाळा तुमकां स्नेहालयाचें वातावरण पळोवन कितें भोगलें? म्हाका येतानात हांव सोनवार आयिल्लो येवन म्हजी लगेज आसा. एक्चुली हांव खंय येताना म्हजी एक डेस्कटॉप आनी प्रकांड येता म्हाका जाय पडटा. हांवें तशें सोनवार दीस ब्रदरान सांगलें हांवें तुमकां मेळटा म्हणलें. ब्रदरान म्हणलें ये म्हणलें. हांव दनपार आयलो. तें फस्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बेस्ट इम्प्रेशन म्हणटात न्हय. म्हाका ताचें पुरा पळयतना पयले आमचे सारिता आसा सिस्टर आसा ते म्हणलें एक फावटी प्राध्यापक वचून दाखय पुरा म्हणलें. पुरा सगळें पळयलें हांवें संस्थो. मागीर ताच्या उपरांत म्हजें रूम व्हरून दाखयलें. एक 5 स्टार होटलाच्या रुमा बरी म्हाका ताणें दिलें एक गेस्ट रूम. म्हाका पळयतना जाय म्हूण जालें हांव थंय येवन रावता म्हूण. एक तांचें खायलें तें मागीर सांगता मोगाचें तुमी विचारतना सांगता तांचे एक कशें ते कितल्या मोगान जियेतात म्हणून. हांवें पळयलां सुमार सेंटर पळयलां नॉर्थान जावन दी, आमच्या राजस्थानान जावन दी, उदयपूर जावन दी. तशें मात असलो एक बांधवी म्हणटात न्हय, एक रिलेशन आत्मीयते रिलेशन म्हणटात तें हांवें खंयी पळोवंक ना. येताना खंयी पळोवंक ना. म्हाका पयलेंच इम्प्रेशन म्हणल्यार हांगा येवन म्हाका इल्ले दीस रावचें म्हूण. हांव फाटीं गेलो जाल्यार हांगा कुलशेकर म्हजी लगेज आहली, म्हज्या भयणीच्या पुतागर नेव्यू. गेलो दुसऱ्या दिसा लगेज काडून आयतारा दीस आयलो. त्या दिसता हांव रावंक सोड केलें हांगा. ते ताचें एक ते कोडियल वेलकम म्हणटात. जालें पळोवन तुमी जालें म्हणटात एक काळजा गुड्डा येता स्वागत स्वास येता ब्रदराचे ते विचित्र अवस्था म्हणल्यार कोणीय तशें करनात. ये हांगा येवन राव आमकां बारी संतोश तशें एक ताचें एक वेलकम. आनी तुजो येवन रावन हांव मागीर 3 म्हयने जावन येतात आतां. वय फादर कित्याक म्हळ्यार ब्रदर जोसेफ ताणें एक मनशाक आपणा संगी आपोवची रीत आनी तशेंच तांचे संगी ताचें उलोवणें तें वर्तें जावन. आतां
आमी स्नेहालयाचे एकच विभागाक वचन. फर्स्ट विभाग थंयसर आसा आमच्या स्त्रियांचो विभाग. स्त्रियांच्या विभागांत आतां थंयसर सादारण कितल्यो स्त्रियो आसात आनी कशे थंयसर तांचे बऱ्यापणा खातीर कशे ते सेवा दिवन आसात. या स्त्रिया आतां ह्या टायमार आयच्या दिसा सुमार एक 75-76 आसात ते ओके. पेशंट. तांची म्हणल्यार आमकां तितले आमी ते वचना सर, म्हणल्यार खाली कावन्सिलींग सगळी ते करतात. आमचे नर्सां आसात नाजाल्यार लेडीज वॉलंटियर चेडवां वॉलंटियर्स आसात ती पुरो करतात. जाल्यार हांवें कुमगार व्हरचें पडटा तांकां हप्त्याक एक बडी ब्रेस्तार दिसा आमकां कुमगार दितालो सिक्कांतल्यान पुरो हुशारनांतल्यान. हांवें वचून पळयताना तांचें एक लायव्ह स्पिरीट म्हणटा ताच्या भितर तांणी एक जिवीचें वातावरण नाका तो मेळसो मोग आनी हर एका प्रोग्रामांत खंयचेय जावं दी व्हड जावं दी ल्हान जावं दी वय थोडी इल्ले मोती समानांतली आसात जाल्यार एका प्रोग्रामाक आनी येतना पुरो तांचे एक ते ताच्या भितरले एक जालें म्हणटा ते इंट्रस्ट तांचे एक संतोश आसात तो व्हरून जायना आमचे कडेन. खंयच्या एक जस्ट एक खंयचे एक सॉंग आयला पुरो ती रेडी आसात खंयच्याय डान्स जावं दी खंयच्याय म्हणल्यार आमी भितर कुशीन आसल्यार मात्र आमकां ते भायर आमकां दाखय शिवाय आमी भितर दुखेत येतना ते सेंटराक येतना मस्त दुखेस खंय जावन ब्रदर उखलना आमकां दाखयता खंय येतात कोण खंय जावन येवन ते पावतात म्हणून एक 3 दीस लागतात तांकां 2-3 दीस. मागीर तांची ती भितरली बेजार आयलो भायर येता कोण ना आनी कशें ते एक तांकां ते सर्ग मेळ्ळे वरें जाता ते आयिल्ल्या उपरांत. ताच्या उपरांत तांचें टोटली जिवन ते बदलता आनी ते हांवें पळयल्ल्या प्रकार दोन हॅपी कोणी ना जाल्यार थोडी आतां फाटीं वचोंक थोडी साध्य जायनातली आसात. घरा वचोंक तो कांय ना तांकां वाटना घरा वचोंक तशें जाल्ले पूण रावोंक तांकां ते खोशी तांकां वचोंक दिनाका थोडी गेल्ली फाटी येयल्ली आसात. म्हणल्यार हे पुरो तांचे खंयचीय जावं ती प्रोग्राम तांकां व्हडले एकाडेमीक प्रोग्राम म्हणून भितर कांय ना पूण ते हर एका तांचे जालें म्हणटा एक्टिविटीज तांच्या हर एक एक्टिविटीज तांकां तो मेळसो मोग मेन जावन या स्टाफा वरवीं जावं दी ब्रदर जोसफ जावं दी या कोणी ते आसले तांचे सांगता काम करचें तांचे वरवीं मेळसो मोग एक एका कुटुंबा स्पिरीट एक कुटुंबाचो बांधवी म्हणटात त्या प्रकार आसा. तशें जाल्ल्यान मेन इम्प्रेसींग म्हणल्यार तेत एक कशें कुटुंबांत हांव भायर गेल्ली मनशां कोणी नाका जाल्ली म्हण मार्गार जाल्ली मनशां येवन पुरतून एक कुटुंब बांदून एका माया मोगान ते जियेतात आनी तांकां पाटी वचोंक वचनाका गेल्ली थोडी पाटी 1-2 हांवें आयकलां घरा वचून ती पाटी येतात मागीर. मस्त खुशी जाली कित्याक म्हूण सांगल्यार तितलें एक सेवेच्या स्पिरिटान थंयसर चलता जाल्यार देवाचो एक व्हरतो स्पिरीट थंय हर एकल्याचेर देवाचो स्पिरीट थंयसर काम करता म्हणून सांगच्यात कांयच दुबाव ना. फादर आतां वेचें जाल्यार मेन सेक्शनाक दादल्या मनशांचे सेक्शनाक आमी वेचें जाल्यार हांव केदाळा गेल्यार बसण येतात सेगंड दितात म्हाकाय पुटलून धरतात पूण दिसा की ताची पयल्याची गत कशी आसली आनी ते आतां कशें आसात ताचें थंय एक नीज एक ट्रान्सफॉर्मेशन हाडूंक आमचो ब्रदर जोसेफान दीस रात काम केलां म्हणून सांगच्यात कांयच दुबाव. तुमचो अनुभव कशें मेन सेक्शनांत? हांव येताना सर हांव मेन सेक्शनांत हांव इल्लें तांचे वांगडा इनवॉल्व जावन आसा. थोडे पयलीं हांव कावन्सिलींग हाडटालो इल्लें मागीर आमी जेन्ना हांव तो एडिक्शन पार्टान कावन्सिलींग जाल्यार सांगूंक तांकां कळटा मोती आमी सांगल्यार पूण हे इल्ले डिफरंट टायप इल्ले मानसीक रितीन सायकोलॉजिकल वय तांकां कावन्सिलींग करूंक तांकां सांगलें समजना आनी आमच्या रितीन सांगचें तशें मागीर इल्ले दीस हांवें घालें म्हणचें म्हळ्यार तें हांव तांचे वांगडा एक्टीव जावन इनवॉल्व जावन आसा आतांय आसा. एक ब्रदराचें एटिट्यूड टोटली दुसरें म्हळ्यार हांव आयिल्ल्या उपरांत एक उणें सादारण एक 10-15 जाण खंयचे जावन आयिल्ले आसात. एक दीस आमी हांगा येताले खंय ब्रदरान म्हणलें उप्पाळ वचून येवया अशेंच सांजेर आमी गाडयेर बसल्या कारार येतना म्हाका ते गाजाप जालें म्हळ्यार वाटेर एकलो हांवें पळोवंक ना जाय की त्या कडल्यान एकलो बॅग काडून इशीन येतालो. ब्रदर म्हणलें प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट आमचो म्हणलें हांव अशें भायर पडटना एकलो तशीन येता आमी वचून च्या पिवन येया फाटी येतना आसल्यार ताका काणेन या म्हणलें म्हाका कोण तो म्हणून वतना. ओके मागीर आमी आयल्या फाटी येतना तो नातलो मार्गार आतां पुरो रोड इल्लो रिपेर जावन आसा थंयच्यान वचून खंयी वचून एका पुलीस स्टेशनाक वचून तें ताका तांणी पयलो एड्रेस दिला स्नेहलाय वच म्हणून. आमी घरा येवन जाताना पुलीस स्टेशनार जावन आमी आयल्या च्या पिवन वाटेर मेळ्ळो ना आमी स्नेहलाय घेवन पावल्या उपरांत पुलीस स्टेशनार जावन फोन आयले अशें एकलो हांगा आसा तुमी येवन आपोवन व्हरा म्हणून. आमची एम्बुलन्स गेली तेन्ना तोच मनीस थंय पावला येवन अर्द्या घंटा भितर आमी वचून पावले अर्द्या घंटा भितर तो येवन थंय पावला. म्हळ्यार हांवें कांय म्हणचें म्हळ्यार एक एटिट्यूड ताका
आम्ही एक रिलिजियस मनशां आमी आनी तो आसता मिसा करता आनी पूण त्या मनशाक कशें कळ्ळें ताका तो ह्यो एक म्हजो कॅन्डिडेट पळयतना ताका कळटा ते एक निजायकी देवाचे ताका देणे म्हणटात आमी तसले ब्रदराचे एटिट्यूड म्हळ्यार तशें ताका पयसतान पळयतना कळटा खंयचो मनीस निजायकी गरजेवंत गरज आसा ती कोणाक जायगी ती कुमक म्हणून तशें त्या टायमार ते ब्रदर पावता ते पावचे म्हण जाल्यार ताचे हांवें तेंचे ताच्या सक्ते वरवीं न्हयता न्हयचे ताका देवता पूण उरता म्हणना ते त्या जाग्यार ते पावयता ताका आनी ते ताका ताचे जायिल्ले ते व्यक्ती कोणाक कुमक जायगी कोण देवा सरचे लागीं आसा की तांकां ते ऑटोमॅटिकली स्नेहालयान भोंवतात. हय फादर हांगासर 2 विशय तुमचे लागीं तुमी एक धार्मीक वडील या एक ह्या जागा देखून सांगूंक म्हाकाय वरता खुशी. 2 विशय हांवें सांगता जाल्यार एक भावार्थ आनी एक करणी. 7 जाकोबाच्या पत्रांत क्लियरली सांगलां करण्या विणे भावार्थ जिवनांतल्या मोड्या बरी. सो तशें आमी आमचे मदें कालचिंचे म्हूण सांगल्यार भावार्थाच्यो करण्यो म्हळ्यार दुसऱ्याच रितीन आमी भावार्थाचें कार्य भक्तीपणा आदरचे नव्याना करचे पूण ब्रदर जोसेफाचो भावार्थ तो क्रियाळ रितीन करून दाखयता. कशें जेजून सांगलें म्हज्या ल्हान भावा भयणाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. सो ताचो परिणाम जावन आज इतले इनमेट्स स्नेहालयाच्या त्या मोगाच्या घरांत देवाचे बेसांवाचे भंडार जावन तें घर बदलावण जालां म्हूण सांगच्यात कांयच दुबाव ना फादर. येदो व्हडलो संस्थो थंयसर चलाचे जाल्यार कितलो खर्च आसा फादर. कितलेशे जण ते काम करतात. तांच्या स्टाफाच्या विशयान ते एक उतर आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया. स्टाफ सर सडा वता आमी हांगा हांवें आसात केरळा जावन आसात आमचे MSW प्रोफेशनल्स आसात पेशंट आवट डील करचे. मागीर तरातराचे गेटीकडे आसात रांदपाचे आसात. तांचे हर एकल्या मदें एकामेकाक काय म्हणटात रेस्पेक्ट म्हणटात म्युच्युअल रेस्पेक्ट. हांवें आज येदोळ कोणागे पळोवना अशें की जोरान उलोवचें जावन दे या ना म्हूण सांगचें कोणें खंयची हेल्प विचारलेली एकामेकाक म्हळ्यार ते स्पिरीट सडा वता ते एक प्रभावीत जावन आयिल्ले या ते रिकवर जाल्ले म्हूण सांगीत सडा वता पेशंट ते येवन रिकवर जाल्ले सुमार आसात. वय तांकां आतां ब्रदरान एक काम दिलां आनी ते सडा वता आमचे थोड्या किचनाचे स्टाफ जावन दितात गेट कीपर जावन दितात आमचे तशें ब्रदरान तांकां ते काम दिलां आनी ते काम करतात संतोशान काम करतात माया मोगान काम करतात. एकामेका कांय झगडा आज येतो 3 महिने जाल्ले म्हजे आज येतो एक कोणें एक वॉयस रेज करून उलयलें हांवें पळोवना आज येतो म्हणल्यार ते भितरले भितर तसो एक बांधवी आसा ते मोगाचो एक तांचो संबंद आसा ते आटापून उरतात ते संस्थे भितर स्टाफाचे. हांवें येदोळ सांगलें येदो व्हडलो संस्थो चलाचे जाल्यार मनशा बळय जायचे सेवे मनोभावी जायचे ताचे सांगात पयशेय जायचे. पूण ब्रदर जोसेफ म्हाका केदाळय सांगतलो आपणान पयशा विशयांत केदाळय टेन्शन घेतलेंच ना पूण पट्टी विचारल्यार मात्र थंय पट्टी भिरांकूळ आसा. सकाळीं टिफिनाक कितले जाय जे दनपरां जेवणाक कितले जाय जे रातच्या जेवणाक कितले जाय जे मेडिकल खर्चाक कितले जायचे पळयतना हजारांनी लाखाचे लाख उतर वता कितलेशे लाख उतर वतात. आनी म्हाका एक वस्त संतोश लोकान ताचे मिसांव मानून घेतला आनी लोक ताच्या विसावंत ताच्या फूल न्ही तर पाकड्याद्वारे ताका एक सहकार दिवन आसा. फाटल्या 3 म्हयन्यांत तुमी केल्ल्या ऑब्जर्वेशनांत हें तुमकां कशें म्हूण भोगता फादर? हांवें म्हाका ह्या विशयान चड कळीत ना सर म्हळ्यार इट इज नॉट माय फील्ड एक्चुअली. न्ही हांवें सांगचें तें न्ही पयशाचे विशय तशें न्ही हांवें सांगचें कशें सहकार म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल थोडे थंयसर ताच्या भुरग्यांचो बर्थडे करतात थोडे थंयसर तांचो खंयचो एक संभ्रम आसल्यार चलयतात. सो तशें तांणी त्या संभ्रमाच्या नांवार थंयसर हेल्प करतात आनी थंयच्या इनमेटां सांगतात आनी तांचो संतोश वांटून घेतात आनी पयशाची कुमोकी करतात. हें तुमकां कशें भोगता ह्या विशयान? बरें अप्रूप पळोवंक मेळटा अशें आमी थोडे फावटी खंयची आतां आमचे डायसेस जाल्यार आमी सारूंक वचना म्हळ्यार आमचे सेल्फ म्हटल्यार डिपेंडंट आमी कोणाचे वयर डिपेंडंट ना नॉर्थान जाल्यार हांगा जाल्यार तशें न्ही हांगा म्हळ्यार ताका जायजेत पडटा एक कोणें कुमो करचेच पडटा सहकार जायचे पडटा. हांव आयिल्ल्या प्रमाण सुमार जाली कार्यक्रमां बर्थडे जाले थोड्याचे एनिवर्सरी करूंक येतात आनी लोकांक हांव चिंता कांय इंग्लिशान तेका सांगणी आसा गिव टील इट पेन्स म्हूण पूण हांव चिंतिना तांकां कश्ट नासतना दितात म्हूण न्ही तांकां कश्ट आसूं न्ही पूण ब्रदराक दिवंक म्हणटना तांचे उदार काळजांनी ते तांचे कितें आसलें एक ल्हानशें सेलिब्रेशन जावन दी बर्थडे सेलिब्रेशन
पयशे आसले आसात नातले येवन थोडे सगळे कडेन पयशे आसात म्हूण सांगूंक जायना पूण नातले येवन ते तांचो सहकार दिवंक केदाळाय तयार आसात ब्रदराक ते आमी पळयले. आतां हांव येयल्ल्या उपरांत सुमार एक उण्यान 10-15 प्रोग्राम जाल्ले ओके. कोणी स्पॉन्सर करता बर्थडेक या कोणाची डेथ एनिवर्सरी आसल्यार या कोणाचे अशे तरातरांचे कार्यक्रम करतना हांवें पळयल्ल्या प्रकार संतोशान लोक दिता नासतना हे संतोशान तांचे ते दिवंक तांकां एक जेवण दिवंक जावन दी एक ब्रेकफास्ट जावन दी सदांच आमचें जेवण आसता एक खुशयेन दिता ते दितना तांकां बघता कोण ना आमी एक तांणी सेवा करता आनी तुमी आतां एक गॉस्पल सांगलें न्ही भावार्थ आनी करण्या म्हज्या ल्हान भावा पैकी तुमी कितें केलें म्हाकाच केलें म्हाका तुमी केलें म्हज्या ह्या सेवेद्वारे ब्रदर दितना ब्रदरा मुखार दितना हे लोक चिंता कोण ना आमी अशेंत एका आलेल्या भक्ती मारायला सेवे म्हणून ते चिंतात ते एक तांचे एक पार्ट जावन आमचें इतलें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून एका जेवणा रुपार तशें दितना हांवें सुमार पळयल्लें आसा हे लोकांक संतोशान दिवचें तांकां पळय. हांवें आयकल्ल्या प्रकार स्नेहालयाक सबार संघ संस्थे तांच्या मेंबर्सां कडल्यान थंयसर येतात, सिस्टरां थंयसर येतात, इस्कॉलाची भुरगीं थंयसर येतात, इन्स्टिट्युशनाची भुरगीं थंयसर येतात, NGOs थंयसर येतात आनी तांच्या इव्हेंट्सो सांगतात आनी संतोश सर थोड्यो घडयो थंयसर तांणी खर्चितात आनी कांय न्ही फुलाची पकडी थोडे वस्तूचे रुबारी थंयसर वांटून घेतात आनी वरत्या संतोशाक पाटी येतात. ह्या विशयाचो तुमचे अभिप्राय कितें फल? सबार पळयल्ले आसात सर सुमार तराचे तुमी सांगले बरी ग्रुप्स आसात पॅरिशाचे पॅरिश कावन्सिलर जावन दी या की स्टुडंट एसोसिएशन यान पळया आनी दुसरे पुरा मागीर आमचे आतां तुमी सांगले बरी एक 4 हांवें कोणागे पळोवना आज दर मुस्लिम्स ते बायल मनशां लेडीज मुस्लीम लेडीज एक व्हडलो ग्रूप आयिल्लो सादारण एक 100 पयले ताचे उपरांत पॅरिशाचे तांकां कितें आतां सुमार तरत मतलब दुसऱ्या जाग्यार येता न्हू हर एका इगर्जेत न्हू कांय येतना आसा न्ही लोक येतात भेट करूंक येतात पेशंटाक जावन दी या ब्रदराक मेळटना जावन दी कांय जाल्यार हाडून येतात एक तांकां काणीक जावन पेशंटाक दिवंक जावन दी हे थोडे फावटी स्पॉन्सर करचे आसतात. मागीर सडा वता स्टुडंटां येना पळय म्हणल्यार ती शिकोवंक घेवची आसतात तांचे फावटी ती येवन तांची व्हडली सेवा म्हणल्यार आमच्या पेशंटा वस्त आसता सगळो दीस सकाळी तावन सांजेर म्हणून ती आसतात आनी कांय दिना जाल्यार तांची सेवा दिवन आसात ते येना पळय आसतात मागीर सेंट एलोशियस कॉलेज या दुसऱ्या इस्कॉलांत जावन भुरगीं आमची आनी तांचे आनी एक श्रमदान म्हण आसता ते ओके त्या रुपार ती येवन सेवा करना आमचे गार्डनांत जावन दी तशें हे कुंभकर्ण आसतात हे तरेतरेची सेवा आसतात अशें पळयल्ल्या प्रकार. सो स्नेहालया एक सेवा संगम म्हणून सांगेत आनी मोगाचे संगम म्हणून सांगेत हर एकल्याक एक मोगाचो जागो म्हणून सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. तर आतां नेक्स्ट विशयाक हांवें येवचें जाल्यार थंयसर उत्तर प्रायाचे सबार जाण आसा भोव वापरबायन तांची जतन घेतात ते पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाता. ह्या विशयाचो तुमचे अभिप्राय सांगा. बेजार जाता सर थोडे फावटी सांगूंक म्हळ्यार थोडे तांतू हांवें उलयल्ल्या प्रकार 1-2-4 तांचे अनुभव आयकल्ल्या प्रकार कांय ल्हान मनीस न्ही ते आसचे मनीस एका टायमार बरे पयशे आसले मनीस आनी उठले समजा समाजांत कांय बरे एकलो आसा म्युजिशियन ओके ताका येता न्हू हांगा खंय पेंटान पडून आसलो कांय पुरा पांय पुरो कुसून ताका ते हाडून घाला मागीर आतां म्युजिशियन ह्या खातीर म्हणटा म्हळ्यार म्हाका इल्लें म्युजीक वता सर तशें म्हाका ताचें इल्लें अनुकंपा म्हणटात न्ही म्हाका इल्लें कंपॅशन चड ताचेर उलयतना म्हणटा तो एका टायमार कॉयर मास्टर पुरो जावन आसलो पळय आयिल्ल्या उपरांत एक 4 दीस 3-4 दीस मागीर हे आमचे स्टुडंट येतात सिस्टरां येतात थोडे फावटी मेळोंक आनी ह्या स्नेहालयाचे आमचेच स्टाफ तांचे फावटी मेळो न्हू तांकां तांच्याच कुटुंबांत रावल्ले बरें जाता सांगतात थोडे फावटी रडोवन सांगतात आमकां इतलो मोग आमच्या कुटुंबांतच मेळूं ना आमच्या भुरग्यांनी आमचो इतलो मोग करूं ना हे आमकां घरा आसल्यांनी आमकां भायर घालें तशें तांचे एक जिविताचे ते कांय कश्टांचे दीस ते सांगतना थोडे फावटी बेजार जाता म्हळ्यार आयकूंक तांकां इतले पुरो आसूं न्ही भुरग्यां खातीर जावन दी इतले पुरो तांणी कर न्ही तांकां घरांत रावन आज तांकां रावंक सुवात ना आज तांकां रावंक आसरो ना म्हळ्यार बेजार जाता पूण स्नेहालयान एक वातावरण एक येवन जाल्ल्या उपरांत तांचे एक चिंता आसा ते बदलता आनी कुशेन आसात आसले इतले दीस कुशेन आसात पाटी वचूंक मोनी ना आपण वरचे कोणी आसूंक ना पूण मेळसो मोग तांकां न्ही कुटुंबा वरवीं चड विचारतना सांगतात कन्नडा वतले हितून आमगे स्वर्ग येता हागे एक एक्सप्रेशन हितून आमगे स्वर्ग येता हागे म्हणल्यार तांकां दुसरे आनी कांय दुसरे स्वर्ग जायचे म्हणटात आनी पळयल्ल्या प्रकार तांकां मेळचे त्या मोग आनी तांचो एक सहकार जावन दी आमच्या
कोणाचे कांय जोर करून उलोवचें ना, तांकां आतांक धर नापोवन हाडचें सकयल तांचे नाती पोती असतात न्ही वय अशे भुरगे एसन आमचे वॉलंटियरां आपूण हाडचें तांकां एक्सरसायज सकाळी इल्ले योगा आनी जालें तांचे इल्ले फिजिकल एक्सरसायज भायर आसतना ही पुरो कदलार येवन बसतात प्राय वता आनी पळयतात आनी सकट लेडीज सेक्शन दुसरें जेंट्स सेक्शन दुसरें हे संतोशान एक वातावरण तें टोटली संतोशाचें वातावरण तें तांकां आसूंक पुरो तांच्या मोती भितर आसूंक पुरो आमकां अशें केलां आमच्या भुरग्यांनी पूण तेंय ते विसरल्या शिवाय तांचे ते फील करतना वय काय म्हणजे कश्ट समजायचा म्हणटाना मात्र ते शेअर करतात शिवाय नातल्यार ते सांगूंक येवसनात कुशीन आसात ते त्या देखूनच सांगचे स्नेहालय म्हळ्यार मोगाचें घर आनी बेसांवाचें पडटार निसय कितें जाल्यार मोगाचें घर आनी बेसांवाचें पडटार फादर आतां आनीक प्रमुख विशयाचेर आमी इल्लेशी झळक आमच्या विक्षकांक दिवया. स्नेहालया मान्ना फाटल्या 8 वर्सां तो विशेष योचन कित्याक म्हळ्यार ब्रदर आमचो जोसेफ सांगता ताजे एक विशय ताणें एक बारीक काळीज कडोवची एक गजल ताणें पळयल्ली. एकल्याक तें बेनलॉक हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें, ताका मात्र जेवण मेळटलें आनी ताची बायल उदक पिवन थंयसर दीस काडटली दोगा धाकटुल्या भुरग्यांक कणग्या आनी तें पळोवन ब्रदर जोसेफान सोम्याच्या स्पिरितान एक जेवणाचें कार्यक्रम आरंभ केलें आनी खंयच्या दिसांतून तें आरंभ केलें. आज पर्यंत निरंतर रावंड अबावट 700 हर एका दिसा 700 ते 800 जण त्या जेवणांत भाग घेतात. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात पालक? हे मन्ना वॅन येतना सर तें न्हू सबार पोटी हांव आयिल्लो पयलीं म्हाका ब्रदरान सांगलें आमचें एक मन्ना वॅन आसा तूं येताय गे तुका प्रकाश आमचो ड्रायव्हर ताच्या दोश येतो काय हेल्प करयत. हांव गेल्लो दिसाय की हांवें सांगचें जाल्यार हे मनशान करचें काम न्ही दिसाय की आमकां कितें हांवें तें चिंतलें आतां आमच्यात घरा म्हज्यात घरा हांव खंय येताय तें गे एक 4 जाणां सैरी एक 10 दीस रावल्यार कितले कस जातात आमकां खंडीत आमचो टायम जावन दी आमचे दुसरे खंयचेय जावं दी मस्त कस जातात. पूण ह्या हांवें ते रावून तांच्या सांगाता रावून वाटचें आहलें हांवें एक ते दुसरें ते हे 700-800 पीपल म्हणटा ते निजायचे येवन तांकां इतल्यांक सदांय सुखान आसतना दिजें म्हळ्यार ते वय येता दितात जालें पूण हे मनशान करचें न्ही आनी जाय की देव ब्रदर जोसेफ वरवीं करयता ते हांवें चिंतलें म्हाका पयलें लागलें मग तें इम्प्रेशन हे खंडीत देवाचें काम नातल्यार साथ दिता ना मनशा वरवीं साथ दितना इतल्या जाणां देव खंयचे संस्थाय करनात 700 एक ताचे ते पेशंट आसात 300 इनमेट्स म्हळ्यार ताच्या रेग्युलर स्नेहालाच्या भितर सकाळी दनपारां सांजे तांकां जायचे आनी दुसरें हे जेवण तयार करचें जाल्यार सकाळीं उठोवन 5-4 वरां उठतात आमचे उठोवन ताचें तें जेवण तयार करून त्या वॅनार घालून करेक्ट 12 वरां सुमार पोटी आयलो मन्ना वॅनार. दुसरें सांगात येवन आमी काय ना आमी तें कोणेय रांदिल्लें जेवण कोणाच्याय सांगात येवन इल्लें वाटूंक मात थंय जॉयन जावचें म्हजें काम तितलें हांवें इल्लें जॉयन जावचें मात पूण तें सॅटिस्फॅक्शन हांवें काली लोणचें मात घालचें थोडे फावटी चणावत नातल्यार सांबार पूण घालतना तें भितरलें सॅटिस्फॅक्शन आसा न्ही हांवें कांय केलें म्हळ्यार तशें जाल्यार त्या मनशाक कशें कल एक रिवार्ड मेळचें म्हणजे हांवें देवात हांव तो कोण करचो आसा या करयता गे ब्रदर जोसेफ जावन दी या कोणीय जावन दी असल्या मनशाक अल्टिमेटली हें देवाचें काम देव तो करयता मनशा वरवीं दुसऱ्या रुपांनी करयता म्हणून हांवें चिंतचें नातल्यार इट इज इम्पॉसिबल. पूण तें दितना तिल्लें सॅटिस्फॅक्शन हांवें तें पळयलां मस्त फावटी दितना तांच्या मुस्कारार एक संतोश दिसाक एक जेवण तांकां मेळटा कोण ना. आज गेल्ले आमी मन्नाक वचून फाटी येतना एक बाल एकलो येवन मुखार रावलो लायनीर फाटल्यान आल्यात न्ही एकलो मुखार येवन लायनीर तांचे भितर तिल्लें उलोवंक सुरू जालें नांव बेळिगे बंदी देव 10 गंटेक बंदी देव तशें मागीर हो म्हणटा ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ म्हणटा ऐकलें म्हाका ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ तेदोळे बाल म्हणजे म्हणटा ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ म्हळ्यार तितले एक राखून आसतात न्ही निजाय की बेजार जाता आयकताना एकलो काल राती ताण जेवण नाली एकलो आज एकली बायल म्हणजे ते रावली ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ म्हणून ते एका जेवणाक राखून आसात ती म्हळ्यार ते दितले मनशाचें कितलें एक बेसांव आसाचें देवाचें न्ही. जाय की मान्ना एक बेसांवाचो फादर कित्याक म्हळ्यार हांव 2-3 फावटी मान्नाक थंय त्या मान्ना सेंटराक थंयसर गेला डिस्ट्रिब्युशन करतना हांवें इल्लेशे व्हिडियो करना 4 लोकांक थंय जावची सेवा आमच्या माध्यमाद्वारे दिव्यवाणी लायव्ह आमच्या चॅनलाद्वारे हांवें ते प्रगट केल्या. आनी आतां ब्रदर जोसेफाचें मुखलें योचन डी एडिक्शन सेंटर
कोण अमल पिडेक पडला ताका थंयच्यान विमुक्ती करून भायर हाडचें तें व्हडलें येवचें. व्हडलें म्हळ्यार व्हडलें येवचें. काम प्रारंभ जाला, सर्व तिची तयारी जावनूच आसा. तुमी डी एडिक्शन त्या फिल्डांत आसले एक संपन्मूळ व्यक्ती तुमकां ह्या सेक्टरा विशयांत तुमचे अभिप्राय कशे? मँगलोरान सर आसात, सुमार सेंटर आसात मँगलोरांत, प्रायवेट जावन दी गव्हर्मेंट सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर हांवें पळयल्ल्या प्रकार सुमार आसात. पूण हांगा आतां स्नेहालयाचे येवजन आसा तांचे डी एडिक्शन करचे, हे 101% सक्सेस. कित्याक म्हळ्यार आतां हांव चिंता आनी करची तितली सेवा आनी दिवचे तितलो मोग. बेजिकली हे एडिक्ट्स आसात न्ही, हे कोण PMचे जावन दी, आमाली जावन दी, या ड्रग एडिक्ट, तांकां कहले ते एक मिस जावन आसता तांच्या लायफांत. दे आर ट्रायंग टू फिल द गॅप म्हणटात, एम्प्टीनेस भितर आसले ते कालीपण ते बरोबर पळयतात ते थ्रू सबस्टेन्स, तेंचे सबस्टेन्स जावन दीत. तशें जाल्यार न्ही हांगा ब्रदराचें येवजन आतां थोडे मँगलोरांत थोडे पळयले आसात, बेंगलोर जावन दी व्हेरी कॉस्टली, मस्त पयशे खर्च करचे पडटा. ते एक दुसरे ट्रिटमेंट समो आसना पेशंटाक. हांवें पळयल्या प्रकार सुमार गेला हांगा मँगलोर आनी पुरा सुमार पळयलां हांवें ट्रिटमेंट. एक तर जेवण समो मेळना, ताणें म्हळ्यार एक सोशली एक तांकां समाजीन एक तिरस्कार करून पळयल्ले बरी तांकां घालतात, घरच्यान घालतात सेंटराक, आनी तांचे सोड समज जाल्यार फाटी धाडचे म्हणजे थोडे 3 म्हयने कोर्स करतात, थोडे 1 म्हयनो कोर्स करचे सेंटर आसात. पूण हांगा तशें न्ही. हांगा डी एडिक्शन सेंटर म्हळ्यार ब्रदरचें एक येवजन म्हळ्यार तांकां एक मनशा रुपी परतून परिवर्तन करून तांकां समाजीन परतून एक तांचे ते ओरिजिनल डिग्निटी म्हणटात ते दिवं. ब्रदरान म्हाका पयलीं सांगलें आपूण आमचें अशें न्ही, आमी करतले एक टोटली डिफरंट एक अशें करचें म्हणून. ह्या खातीर हांव चिंता ब्रदराचें येवजन खंडीत सक्सेस जाता. आनी दुसऱ्या संस्था बरी न्ही, खाली थोडे पयशे खर्चे आसात, सांगचे म्हणणे पयशे जाय पडटात जिणेंत, पयशे खर्चे म्हणणे. पूण थोडे ताकद म्हणून आहले आसात. पूण पेशंटाक कांय लाभ मेळना. ड्रग एडिक्ट जावन दी, अल्कोहॉलीक जावन दी, फाल्यां वचून सेंटरांतले राखून आसतात. कित्याक म्हणल्यार ते ट्रिटमेंट तशें आसता. भायर गेल्ले तर एक तर पिवंक सुरू करतात परतून, एक तर तांचे लास्ट थंयत मरून थोडे पाटी येनात म्हण. पूण हांगा तशें न्ही, हांगा एक लायफ गिवींग येवजन म्हण ते खंडी सक्सेस जातलें म्हणून चिंता ब्रदराचें येवजन. जावन दी फादर, तुमी आज भोव वर्ते रितीर त्या ड्रग एडिक्शन सेंटरा विशयांत एक बरें भविश्य उचारलें आनी आमचे सर्व विक्षकी त्या विशयांत वर्ते संतोशार आसात. कित्याक समाजीक कांयपणी एका व्यक्तीतोन बरें जाता जाल्यार खंडीत तें काम देवातान प्रारंभ जाता आनी देवातान प्रारंभ जाल्लें काम कोणाच्यानी आडोवंक जायना. दिसाक दीस तें बऱ्या फुडाराक पावोवन दी, अभिवृद्धीक पावोवन दी आनी त्या सेंटरांत तावन सबार जाणांक समाजीक बरेंपण जावन दी म्हणली आमची सर्वांची आशेस जावन आसा. फादर, आतां ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आमी आसा. तुमी एक वर म्हजे सांगात हांगा बसल्यात, म्हाका व्हरतो संतोश. कित्याक म्हळ्यार म्हजी आनी तुमची वळख जावन कारण स्नेहालय आनी प्रत्येक जावन कारण ब्रदर जोसेफ. ब्रदर जोसेफ म्हजे बरी तुमचे बरी ऑर्डिनरी मनीसच, पांयाक वणो सयत घालना तो. ताका एक फॅमिली आसा, ताका भुरगीं आसात, ताका पतीण आसा. पूण स्नेहालय ताची व्हडली फॅमिली पूण तो धैर्यान आनी अभिमानान सांगता. ह्या मनशा विशयांत फाटल्या 3 म्हयने जावन तुमी ब्रदर आमच्या ब्रदरा सांगात तुमी जी येतात ताचे विशयांत तुमचे अभिप्राय कशे पळय? सांगूंक सुमार आसा सर. हांवें चिंतिल्लें ताच्या विशयान सट्ट उलयचें म्हणून एक पॉयंट सांगता हांव तांचो. एक काय सकयल उलयतात निस्वार्थ सेवा म्हूण. आज हांव जिवंत आसा जाल्यार हांवें चिंतचें केद्दाळे बसून म्हजे मेडिटेशन टायमारय हांवें चिंतून आहलो काल. देवान आज म्हाका जिवन दवरलें जाल्यार ताका एक योजना आसा पुरो देवाचें. आज ह्या टायमार कित्याक हिस्ट्रीन हांव जल्म म्हणना पयलें, इतिहासान हांव जल्म म्हणना, एक राय जावन एक व्हडलो मनीस जावन आनी फ्युचरान ते म्हाका आमचे धर्म शिकयले प्रकार आमकां पुनर्जन्म ना, आमी सिदा देवा सन्निधी आसतात. तशें पळयतना आज म्हाका देवान ह्या संवसारांत आयच्या दिसा ह्या घडये कित्याक जिवन दवरलां म्हणून हांवें पळोवचें. म्हजें जिवन कोणाक एक मिसांव आसा, एक म्हाका म्हजे खातीर देवान दवरलें. पूण हर एकलो मनीस हे समजूंक प्रयत्न करना. म्हणल्यार आमचे तरटावळी आसतात, आमचे कश्ट आसात, आमचे म्हजे घर जायचे, म्हजे हे जायचे, म्हजे ते जायचे म्हण आमी चिंतता आनी चिंतेचे. आमी चिंतून नजो म्हण सांगचें न्ही हांवें, आमी चिंतेचे. पूण आमी इतले स्वार्थी जावन आमच्या जिवनांत आसता की आमकां दुसऱ्यांच्या विशयान चिंतूंक जायना. थंय एकाडे ब्रदर एक टोटली डिफरंट मनीस म्हणयत आमी त्या जाग्यार. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना तर ताणें कांय आसोन केल्लें न्ही ताचे कडेन. तुमी सांगले बरी, आतां सगळ्यांक कळीत आसा ब्रदर हाडे इतलें बरो आसून ताणें कांय केल्लें न्ही.
म्हणतात 700 रुपये आणले त्याच्याकडे, 700 रुपीज. ही स्टार्टेड फ्रॉम देर. आज म्हळ्यार ताची ती एक निस्वार्थ सेवा आसा न्ही, ती केद्दाळे म्हळ्यार ताणें चिंतलां. ताका देवान दिल्लें एक मिशन, कॉल विदीन अ कॉल म्हणटात. वय आमकां एक कॉल मेळ्ळा, एक ओकेशन आमकां आसा, पूण ताका एक कॉल विदीन अ कॉल ताचें मिशन एक देवान ताका दिल्लें तो समजून काडना न्हू. आज म्हणसर तो एक फावटी सुरू केल्ली ताची सेवा ताणें पाटी नेट काडूं ना. आनी दुसरें आमी चिंतचे घाले कोत्ताय सडा हे म्हाका ब्रदरान सांगलें ताच्या रूमाक अशें उलोवंक येताना. आमी सडा चिंता हे काम म्हजें जावचें ना, आमी एकल्यान घालें. कश्ट आमकां कळटात, आमी भायर येताना साबार कश्ट जातालें आमी पळयता. आनी दिल्यार एक 5 रुपये दिले, 10 रुपये दिले, आमचें काम जालें म्हणून येता आमी. तातूंत घालें मेळटा म्हणून आमकां वता. पूण ब्रदराचें तशें न्ही. ब्रदराचें ताचें एक जीवन टोटली ताचें एक पर्स्पेक्टीव म्हणटात आमी, ताचें पळोवनची ते काले ताचें ते एक टोटली दुसरें. एका मनशाक पळयतना ताणें काले एक 5 रुपये दिवन, एक 10 रुपये दिवन तशें चिंतना ब्रदर ह्याचें जीवन कशें हांवें परिवर्तन करचें म्हूण. ह्या मनशाक एक मनीस जावन हांवें पाटी कशें करचें म्हूण. खंय आसूं दी, तो काशेडात आसूं दी, रेल्वे स्टेशनांत खंय पडोवन आसूं दी, पिवन आसूं दी, असल्या मनशाक हाडून तशें ताची ती सेवा हांवें जें घालें म्हजें एकल्यान जावन घालें जाता म्हणून. पूण ब्रदरान जें घालें हांव एकल्या घालें. एका स्टार फिशाची एक ल्हानशी काणी गुतो सोबरो तुमकां. तो चेडो कांड उडयता ती दर्यात सायडीक ताडीक आयिल्ली, लारांनी घाल्ली मसली, एक सकाळी कांड दर्याक उडयता. एक विचारता हे पेशा तूं घालें करता. आनी हांव ह्या मसलेक वाचयता म्हणून. तो म्हणटा इतली मसली आसा तर हांगात हांव त्या म्हणटार म्हण सर तूं इतल्यांक तूं घालें करता. हाव इट वील मेक अ डिफरन्स म्हणटा इंग्लिशान. नो एक आनी एक मसलेक तो कांड उडयता दर्याक म्हणटा की दॅट वील मेक डिफरन्स टू दीस फीश. ह्या मसलेक ताका डिफरन्स ताका लायफ मेळटा म्हणून. ते ब्रदराचें ते तो सगळे संवसार आमकां सांत म्हणल्यार कोण, सांत म्हणल्यार आमी जेंच्या घालून व्हडली कामां करून सांत जाल्यार मात म्हणटा ल्हान कामां व्हडल्या तरान करचें तर सांत वो ब्रदर सांत म्हणटा. अरे एक बरें करतना फाटल्यान उलयतालें आसतात. तशें ब्रदर जोसेफ सगळें ताचें जिवीत तो अशें बरें करूंक वत्तड नासता. ह्या घडये कोणी फाटल्यान उलयल्यार कशें जाता. ब्रदराच्या आतां एक घर जायचें जाल्यार ताका आतां पयलें ताचें एक घर बांदयत. हांव चिंतना ताच्या घरांत एसी आसा की ना गे म्हूण, पूण आमच्या रुमांत आसा, म्हज्या रुमांत आसा, थंय हांव रावता की. मागीर एक ताची सिंप्लिसिटी, ताचे एक ते कुर्ता आनी एक पॅण्ट आनी वाडोनात तशें पांयान वाडोनात. एक घरी तशेंच बाय, हांवें बाय म्हणचें ब्रदराची मिसेस शिलाबाय. इतली सिंपल गे. खंय म्हणल्यार सारकें फादर च्या पिवन जाली गे म्हूण. तांच्या आतां घरा हांव ह्या कुशीन आसा, पूण तांच्या घरा एक खंय म्हणटात एक आयशारा म्हणटात न्ही, व्हडल्यो वस्तू ते आज दळ म्हूण सरना. तेच घर आसा. आमी हांव वयर म्हणल्यार म्हणून दळाय म्हजो तर्स म्हणटाना वयर सकयल हांवें पळोवचें. आतां ह्या मनशाक जाय जाल्यार ना अजिबात येत न्ही. ताका जाय जाल्यार कितें जाल्यार कितें उलयतात. ते मेळटा हांगा मेळटा, काले आसूं करून एकाले अल्टिरियर मोटिव्स कांय आसूं करून हांचे. सो मस्त खुशी जाली पद. कित्याक म्हूण सांगल्यार सरी सुमार 1 वर आमी विविध विशयाचेर आमी चर्चा चलयली, संवाद चलयलो. आनी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकांक एक वरतो संदेश दिवंक तुमी आज दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आमच्या संगीत आसचे एक व्हडलें बादो म्हणचे आमकां कांयच दुबाव ना. पूण ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार तुमी आमच्या सर्व विक्षकांक कितें संदेश दिवंक आशेता. हांवें सांगचें जाल्यार इतलें सर की केद्दां आमी चिंता की म्हजे वरवीं जावचें ना, हें काम म्हजे वरवीं साध्य ना म्हणून आमी रावयल्यार तें काम केद्दाळे जावचें ना आमचे वरवीं. पूण केदे व्हडलें कामी आसूं दी, कितले व्हडलें आमकां कितले कश्टी आसूं दी, पूण जाता म्हूण सांगून देवाचेर एक विश्वास दवरून आमी त्या कामांत मुखार गेले खंडीत देव आमी म्हणटात न्ही 1 मेट काडटना 99 स्टेप्स म्हणटात. कारण देव आमच्या मुखार इश्टीन येता आनी आमकां कुमो करता. ते हांवें शिकचें, हें हांव शिकलो हांगा स्नेहालयांत ब्रदराचें लायफ पळोवन. ताणें जाता म्हूण केल्लें न्ही, हांवें ताचे वरवीं जाता म्हूण ताणें केल्लें न्ही. देवान कशें ताका मुखार येयलें त्या प्रकार. तशेंच आज हांव संदेश दितना इतलेंच म्हणटा म्हाका जायना, हें काम म्हजे वरवीं जावचें ना, हें म्हाका आहलें काम न्ही म्हूण आमी सोडल्यार तें काम केद्दाळें जावंक ना. पूण एक स्टेप काडून हांव मुखार गेल्यार 99 स्टेप्स देव तो काडून मुखार येता आनी असली कामां जावंक साध्य आसात आमच्या जिणेंत. सो देव बरें करूं फादर. भोव वर्थ्या रितीर म्हजे आनी तुमचे मदें चल्लो एक संवाद, विविध विशयाचेर आमी हांगासर संवाद चलयलो. तुमच्या याजकी जिविता विशयांत संवाद चलयलो, मदर तेरेसाच्या त्या आश्रमा विशयांत आमी संवाद चलयलो. तितलें मात्र न्ही,
आमच्याच परिसरात आमचोच गांव भाव जोसेफ क्रास्ता चलोवच्या स्नेहालया विशांत आनी थंयसर जावच्या विशेष सेवे वावरा विशांत जे कितें तुमी भोगलाक आमच्या सर्व विक्षका संगी तुम्ही ते वांटून घेतले. ह्या कारणाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक सण मोगाचे न्हू आमी ह्या घडये आमचो भाव ब्रदर जोसेफ क्रास्ताच्या विसावा खातीर आमी मागोवंक फावो. कित्याक ताणें हाती घेतिल्लें स्नेहालय म्हणून ताणें ओपले तें बी आतां फाटल्या इतल्या वर्सां जावन एक व्हडलो रूख जावन थंयसर वाडावड जाल्या आनी कितलेशा जाणांक थंयसर आश्रय मेळना म्हूण सांगचें कांयच भावना. कितलेशे दुखां भरीत आसली कुटुंबां थंयसर ताचे मनीस साडून गेल्ले बरे आशिल्ले ते मनीस पाटी येताना तांकां जाल्लो तो व्हरतो संतोश. आनी कितलेशे जाणांक रस्त्यार जावन ब्रदरान थंयसर उखल हाडून ताका ताणें आपल्या भावा बरी आपल्या कुटुंबादारा बरी ताका जर पळोवची रीत पळयतना निजय की ताचे थंय बगतो तो संतोश हांगासर जावन आसा नीज सर्गीचे रास पळोवंक मेळोवंक साध्य आसा. देखून मोगाच्यान ह्या घडये आमी स्नेहालया खातीर मागया. फूल ह्या फुलाची पकडी आमकां दिवंक साध्य केला देवान आमकां साध्य केला जाल्यार आमी ह्या वर्त्या बिसावाक ताका पाठिंबो दिवया. आनी फादर पयशिल्ल्या राजस्थानांत जयपुरांत तुमी हांगासर आज आमच्या स्टुडिओक येयचे जाल्यार कारण स्नेहालय. आमी सदांच काल स्नेहालयाक ऋणी जावन आसात. तुमचो आनी आमचो सांगात सदांच आसूं दी. सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवांनी हांव तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. तुमकांय मस्त देव बरें करूं सर. तुमी म्हाका हांगा आपयलें तुमच्या स्टुडिओक आपोवन आनी ह्या विशयान उलोवंक म्हाका एक अवकाश दिलो. आनी प्रत्येक जाण म्हाका खुशी जाता स्नेहालया विशयान सांगूंक. टायम आसल्यार आमकां मस्त उलयत पूण आज तुमी ह्यो म्हाका संदर्भ करून दिल्याक अवकाश करून दिल्याक तुमकां आनी सगळ्या तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी असलें हें बरें काम प्रत्येक जावन ह्या स्नेहालयान करचें ब्रदर जोसेफा वरवीं जावचें हे कामाक जर पळोवचें आमच्या विक्षकांक हांव विनंती करता की तुमची जाता तितली कुमूक आनी ते हेल्प आमकां कितें जाता आतां सरान सांगलें बरी फुलांतल्या फुलाची बाकली म्हूण आमी ते तांकां साकार दिवचो आनी तशेंच भेट करची. एक फावटी कांय येवन पळोवचें स्नेहालय कितें कशें आसा म्हणून कळ्ळें. इतली म्हजी विनंती आनी म्हजो संदेश. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं फादर. मोगाच्या विक्षकान परत्या आप्रभायच्या कार्यक्रमाक तुमी तुमचो मोलादीक सांगात आमकां दिलो. ह्या खातीर आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी बरयल्ल्या कारणान म्हणटा देव बरें करूं. आनी हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो जाल्यार खंडीत हो व्हिडिओ तुमी हेरां सगळीं शेअर करा. दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी आमचो मुखलो आंकडो आरप जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग आनी बात अशेंच निरंतर लागून आसूं दी. देव बरें करूं. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी